नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिता कुंकळकार। गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजेच आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयचे हेडलायन्स। बेतीन फुटली उदका पायपलायन, हजारांनी लिटर उदकाची नाशाडी, पायपलायन दुरुस्तीची थळाव्यांची मागणी। बेतोडा निरंकालाच्या उपभलायकी केंद्राची जाल्या सामकीच आवतिकाय, सरकारान दखल घेवन थळाव्यांक दिवची बरी सेवा, रेव्होल्युशनरी गोवन्सच्या मनोज परबाची मागणी। आके बायश पंचायतीच्या उपसरपंच पदार नताशा डायसाची बिनविरोध निवड, पंचायतीच्या उदरगती खातीर करतली काम, नताशाचे उतर। सायपेच्या पाडंग जमनीचेर जातली भाताची लागवड, 50 शेतकार एकठांय येवन रोयतले शेत। भावना अनिल 12वेचे परीक्षेत विज्ञान शाखेत दिवचले पयले, वैजकी शिक्षण पूर्ण करून दोतोर जावपाची उक्तायली इत्सा। आनी लोक संस्कृताय तिगून दवरप ही तरणाट्यांची जापसालदारकी, म्हणटात 70चे लोक कलाकार। आता पळयात खबरो विस्तारांत। पायपलायनी फुटपाचे प्रकार चालूच आसात। आयतारा बेती जेटी कडेन रस्त्यार उदकाची पायपलायन फुटिल्ल्यान हजारांनी लिटर उदक फुकट गेले। पायपलायन फुटिल्ल्यान लोकांक उदका खातीर बरेच त्रास जाले। देखून पायपलायन दुरुस्त करपाची मागणी थळाव्या लोकांनी केल्या। बेतोडा निरंकल ह्या गावात आशिल्ले उपभलायकी केंद्र सध्या भाड्याच्या कुडींत आसा। या भलायकी केंद्राची सामकीच आवतिकाय जाल्या आणि अशाच अवस्थेत हे भलायकी केंद्र चलता। या भलायकी केंद्राची सरकारान दखल घेवची आणि हांगच्या थळाव्यांक बरी भलायकी सेवा दिवची, अशी मागणी रेव्होल्युशनरी गोवन्सचो फुडारी मनोज परब हाणें केल्या। आता तुम्ही पयला आसतले जो व्हिडिओन जे आता जे एक तुम्ही जे घर पयला, एक प्रिमायसीस पयला, ती प्रिमायसीस जावन आसा हेल्थ क्लिनिक, गव्हर्मेंट हेल्थ क्लिनिक निरंकाल ह्या गांवचे। आयज विश्वजीत राणे नाजाल्यार आमचो गोंयचो सरकार, चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत हे स्वयंपूर्ण गोंयचे गजाली करता, स्वयंपूर्ण 2.0चे गजाली करता, हे वर्ल्ड क्लास हेल्थ फॅसिलिटीचे गजाली करता। पूण आयज आमी ह्या गांवांत जेन्ना आमी येयले तेन्ना आमकां दिसून येयलें की एक हेल्थ क्लिनीक अशा जाग्याचेर आसा, एक ल्हानशी प्रिमायसीस आसा, हांगा नळ्यांचे घर तें ओल्ड घर तें, आनी तितून ते एक धाकट्याशा जाग्यान हांगा कशें ना कशें ते एडजस्ट करून हांगा सद्या लोकांचो चॅकअप चालू आसा, हांगा इम्युनायझेशन जाता आणि ह्या लोकांक एकूच हेल्थ क्लिनीक आहा। हांगा जेन्ना आमी इन्क्वायरी केली तेन्ना आमकां कळ्ळें की विकाक फक्त एकूच फावट हांगा डॉक्टर येता, विकाचे सगळे दीस हांगा डॉक्टर अवेलेबल नासता। सो हांव आयज हो इश्यू आमी हायलायट करपाक सोदता आणि सरकारा मेरेन एक मेसेज दिवपाक सोदता की तेंच्यांनी ह्या हेल्थ क्लिनिकाचेर लक्ष घालचें। तुमचो हजारांनी करोडाचो बजेट आमचो हेल्थ डिपार्टमेंटाचो आसता आणि आमी जर लोकांच्या हेल्थ केअराचेर जर आयज भर दिवंक ना आणि आमी जर गांवांत आमची हेल्थ क्लिनिक अशीच दवरली आणि लोकांक बेजीक हेल्थ फॅसिलिटी पासून जर पयस दवरले जाल्यार हेचोच लोड आसा तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलाचेर पडटा, जीएमसीचेर पडटा, दुसरे आयडी हॉस्पिटलाचे हॉस्पिटलां दुसरी आसा पळय प्रायमरी हॉस्पिटल आसा तितून पडटा आणि तेका लागून असो प्रॉब्लेम जाता की सगळो लोड त्या डॉक्टरांचेर थंय पडटा। सो हे खंय तरी डिस्ट्रिब्युशन जावपाक जाय। हांगा जे हेल्थ फॅसिलिटी आसा आमी हें मागता की हांगा जी स्पेशली एक बिल्डिंग, हांगा एक हेल्थ क्लिनिकाक एक बरी बिल्डिंग जाय, त्या बिल्डिंगेन बेजीक फॅसिलिटीज जाय, फूल टायम डॉक्टर जाय आणि 7 दीस डॉक्टर जाय, हे गजाली हांगा जावपाक जाय। अशें आमी जेन्ना लोकां कडेन उलयले तेन्ना लोकांनी आमकां सांगलें की अशी गजाल आसा आणि सरकारा मेरेन पावपाक जाय। सो ह्या व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान आमी ही अपील करता। आके बायश पंचायतीच्या उपसरपंच पदार नताशा डायसाची बिनविरोध निवड जाल्या। या पदाचेर निवडून येवपाक आपल्याक पंचायत वांगड्यांचो तशेंच
थळावो आमदार उल्हास तुयेकाराचो तेंको मेळ्ळो अशें नताशा म्हणटा. पंचायतीच्या उदरगती खातीर काम करपाचें उतर तिणें ह्या वेळार दिलां. Firstly, I would like to thank all the members of the village panchayat of Akhilai for their continued support in my candidature to Deputy Sarpanch. I would also like to thank our MLA Ullas Tunkar as well as our Zilla member Paresh Naik for his continued support in the development work of our entire village of Akhilai. I would also like to bring the notice that the panel is a BJP panel, along with the support of Satyendra Naik and all the BJP leaders. I'd also lastly, I would like to thank everyone for their support, the staff of village Akhilai. And lastly, the man who's given me the most support, my father. सायपेच्या थळाव्यांनी 1 लाख चौकण मीटर पडींग जमनीचेर भात लागवड करपाचो निर्णय थळाव्यांनी घेतला. जमीन लागवडी खाला हाडपा खातीर शेतकारांनी कम्युनिटी फार्मिंग करपाचें थारायलां. 30 वर्सां पडींग पडिल्ल्या ह्या जमनीचेर परत भाताची लागवड करपाचो प्रस्ताव पंचायती मुखार मांडला अशी माहिती नावेली विलेज डेव्हलपमेंट कमिटीचो अध्यक्ष जुआंव सौजान दिली. पंचायतीन हे विशीं चर्चा करपा खातीर आपयल्ल्या बसकेक नावेलीचे 50 शेतकार हाजीर रावले आणि ह्या उपक्रमा खातीर शेतकारांची सोसायटी स्थापन केल्ल्याचे कळटा. Naveli VDC had proposed in the Gram Panchayat development plan to take up the revival of the fields adjoining Saipan Lake. So as part of the GPDP, the VDC convened a meeting, urged the Panchayat to convene a meeting with farmers, agriculture department officials, Father George Quadros, who has been pioneering paddy cultivation, and Agnel Furtado, who is running the president of Shishini Farmers Club, based on which around 50 farmers have come together on one platform and have unanimously resolved to revive the fields. So as a pilot project, the farmers are taking up 1 lakh square meters for cultivation in this monsoon, and we will look at extending the cultivation area in the near future, but there are concerns with the discharge of sewage which are still entering the fields and Saipan Lake. So till these issues are resolved, getting the entire stretch may be a little difficult, but farmers are determined this time to revive the fields after almost 30 years. It's an initiative by Father George Quadros from Don Bosco's, who has extended wholehearted support to the farmers, and the entire process, mechanical process from plowing to harvesting will be done through Don Bosco's, because the farmers have been complaining that they cannot step into the fields because of soil contamination. So the only solution to revive the fields is through mechanical farming, and for mechanical farming you need to have community farming. The farmers have already formed a society under the chairmanship of Antonio Alvarez. So now the new committee, along with the VDC, will look to take this community farming project. आपल्याक मेळिल्ल्या येसाचे श्रेय पालक आणि शिक्षकांक वता अशें मत 12वीचे परीक्षेत विज्ञान शाखेंतले दिवचल केंद्रांतल्यान पयले आयिल्ल्या भावना अनिल हे विद्यार्थिनीन उक्तायला. वैजकी शिक्षण पूर्ण करून दोतोर जावपाची आपली इत्सा आसा अशेंय तिणें सांगले. भावना अनिल ही शांतादुर्गा उच्च माध्यमिक विद्यालयाची विद्यार्थिनी. 95.5% गुण मेळून 12वीचे परीक्षेत दिवचल केंद्रात पयले आयला. My parents and my teachers, they support म्हाका जाय आसले. Resources all were provided to me, and the teachers were just like very clear, and I needed it, and I got that. And credit would go to my parents and my sister. Then I support केला म्हाका. Today, medical, try to get into medical. If I get into GMC and be a doctor.
गोंयांत सध्या लग्नाचो सीझन चालू आसा. वचत थंय लग्नांचे मंडप घातिल्ले दिश्टी पडटात. गांवगिऱ्या वाठारांत लग्ना वेळार ओवी गावपाची एक आगळी वेगळी परंपरा पळोवपाक मेळटा. दिवो लायत सावन लग्न जाय मेरेन वेगळ्यो वेगळ्यो वोवयो गावपाची परंपरा पयलींच्यान चलत आयल्या. लग्ना वेळार हळदी दिसा घाणो भरप, दिवो लावप, तांदूळ दळप ह्या सगळ्यां खातीर गांवांतली जाणटी बायलां एकठांय येवन गितां म्हणटात. खुबशा गितांनी आमचे समृद्ध लोकसंस्कृतायेची झलक दिसून येता. जाणटी बायलां जेन्ना गांवांत कोणाच्याय लग्न कार्याक वतालीं तेन्ना तांच्या वांगडा आमीय वतालीं. ती लग्न गितां गायतालीं तांचें आयकून आमीय गावपाक लागलीं. तांचे कडल्यान आयकून आयकून आमीय शिकलीं अशें 10वे 70ची लोककलाकार यशोदी कुडचिरकर आनी सुमोती वेळुस्कर सांगता. आमची जाणटी म्हणा न्हू ते आमी आयका आनी तशें आमी म्हणा मागीर आमकां येवं लागले. हो तशीच फुगडी जाणटी फुगडी घालूंक येयले का आमी बी घाली फुगडी आनी तशेंच आमी लक्षान दवरी आमच्या आनी तशेंच मागीर आमी म्हणा. दुसरे लग्नाची गितां न्हवरो भितूर व्हंकले घाट्टाना तो एक आयकला, थोडे थोडे आयकल्या आनी ते आमी म्हणा. ते दळटाना म्हणा, दाती मांडणी मिगे ते म्हणा. आजून मेरेन आमकां मातशें मातशें येता. दिवो लाय तो येता सादारण. आतां मातशें चुकोंक जाता, आतां लोक म्हणना. कितली वर्सां जाली तुमी आतां ही परंपरा जपला? आतां जाली म्हाका 72 वर्सां जाली. आतां ती नवीन आतां पिळगी आसा न्हू ताका तुमी कितें सांगूंक शकता? ही आतां परंपरा फुडें चलोवपा खातीर तुमचो कितें संदेश आसा? आमचो संदेश असो आसा की भुरग्यांनी आमच्या फाटल्यान म्हणचे ही गितां अशी आमच्या परंपरा चालू दवरची. शिकले आमी पयलीं लगीन कोणाचें जाता थंय वयता न्ही आनी मागीर ती आयकून आयकून आमी शिकल्या. आतां कितली वर्सां जाली तुमी अशी लग्न गितां म्हणटा? जालीं आतां 10-15 वर्सां. शिकले लोकांचें आयकून आयकून शिकलें. ती पयलींची लोक म्हणा न्हू ते आयकून आयकून शिकले. लोकगितांचें संवर्धन जावपाक जाय जाल्यार जाणटे पिळगे कडल्यान तरणाटे पिळगे मेरेन लग्ना गितां, सोकारती, जत आनी हेर लोकगितां पावपाक जाय. तशेंच आतां भुरग्यांनी स्वता फुडें सरून ही गितां शिकून ती बरोवन दवरपाक जाय अशें नकूळ वेळुस्कर सांगता. हांगासर एक अशें हें आसा की आमची लोककला, परंपरा, लोकसाहित्य आनी लोकगितां ही लोकगितां आमची सत्तरींतली संवर्धन जर जावंक जाय जाल्यार ती आमच्या जाणट्यां कडसून आमच्या भुरग्यां कडेन येवपाची अत्यंत गरज आसा. कारण एकदां जर जाणटी हे सगळें आमकां सांगून आसतना जर खंय कितें जालें जाल्यार आमी जी लग्न गितां गाता, सोकारती गाता, जती गाता अश्यो ज्यो परंपरा आसा, लोककला, लोकवेद आसा, हो लोकवेद संवर्धन जावपाची अत्यंत आवश्यकता आसा. आनी हें करपा खातीर आमच्या तरण्या भुरग्यांनी फुडें सरून आमची जी लग्न गितां आसा, होव्यो आसा, परत पाळण्यांत घालता ती गितां आसा, मागीर धालो आसा किंवा फुगडी आसा, ही जी लोककला आसा, लोकवेद हो जो आसा हो आमचो पुरातन लोकवेद आसा, हो तरणाट्यांनी आपल्या हातीन घेवचो अशें म्हाका दिसता. गोंयची समृद्ध लोकसंस्कृताय तिगून उरल्या ती गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांत. धालो मांडा सावन शिगमो, रणमाले आनी लग्न कार्यान लेगीत गोंयच्या लोकसंस्कृतायेची झलक दिसून येता. गोंयच्या लोकजिणेचेर उजवाड घालपी ह्या लोकगितांच्या संवर्धना खातीर सरकारी पावंड्याचेर उपाय येवजण करप खूब गरजेचें जावन आसा. सत्री तालुक्यान सध्या लग्नाचो सिजन मोठ्या प्रमाणात चालू आसा. गांवांनी वा पळय शहरान मोठ्या प्रमाणात लग्न जात आसा. ह्या लग्नाचे खास वैशिश्ट म्हटल्यार आदल्या दिसा जी हळद केली वयता त्या हळदीक लग्न गितां म्हणपाची एक परंपरा जावन आसा. पूर्वापार आपल्या जाणट्या महिलांनी ही लग्न गितां म्हणपाची प्रथा एक जतन करून दवरली आसा. हळदीच्या दिसा ही बायलां ज्या घरान लग्न आसा त्या घरान एकत्र जमोन
थंयसर दिवो लावपाचो तेंची प्रथा आसता, थंयसर गितां म्हणपाची, तांदूळ दळपाची एक प्रथा आसता, थंयसर एक गितां म्हणपाची, अशे जाणटेली बायलां आसा ही लग्न गितां म्हणटा. तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी फुगडी ही एक लोककला परंपरा ह्या जाणटेल्या बायलांनी जतन केला. ही सगळी परंपरा आसा ती येणाऱ्या काळान टिकोवपा खातीर आतां आजच्या न्यू जनरेशन नवीन पिढीन फुडाकार घेवन जी लग्न गितां आसा किंवा फुगडी धालो हेंचो सगळो अभ्यास करून तेचेर प्रशिक्षण घेवन आपली लोकसंस्कृती जतन करपा खातीर फुडाकार घेवपाक जाय अशें जाणट्या महिलांचें म्हणणें आसा. वाळपयच्यान गोमंतक टीव्ही खातीर पद्माकर केळकर. दिव्यांग व्यक्तींक ग्रामसभेत वचून तांकां तांचे विशय मांडपाक मेळनात. मुळाव्यो सुविधा नाशिल्ल्यान हो प्रस्न उप्रासला अशी कागाळ कांय दिसा पयलीं डिसेबिलिटी रायट्स असोसिएशन ऑफ गोवा ह्या संघटनेन केल्ली. ह्या कागाळी उपरांत आतां पंचायत संचालनालयान सगळ्यो ग्रामसभा दिव्यांग व्यक्तींक खातीर रॅम्प तशेंच हेर सुवाळ्या सुविधा सयत एक्सेसिबल करची असो आदेश राज्यांतल्या पंचायतीक दिला. संचालनालयाच्या ह्या आदेशाक संघटनेन येवकारला. We have been receiving lots of complaints that Gram Sabha meetings are not accessible for persons with disabilities, as a result of which many persons with disabilities could not attend the Gram Sabha meetings and raise their issues and other disability related issues. And we are happy to announce that the Directorate of Panchayat has acceded to our request and has directed all the panchayats to ensure that the Gram Sabha for persons with disabilities with immediate effect. We request all persons with disabilities to ensure that they follow up with the respective panchayats to ensure that not only that the Gram Sabha meetings are accessible for persons with disabilities. गोंयचो 88 वर्साचो म्हालगडो स्वातंत्र्य झुजारी गुरुदास कुंदे हांकां गोंय, दमन आनी दीव स्वातंत्र्य झुजारी संघटनेचो नवो अध्यक्ष म्हणून एकमतान वेंचून आयला. तशेंच चडशे स्वातंत्र्य झुजारी जाणटेपणांत संघटनेचें काम फुडें व्हरपाक तशेंच मार्गदर्शन करपाक तांचो म्हत्वाचो वांटो थारूं येता. हे खातीर बसके वेळार हो निर्णय घेतला. तशेंच संदेश प्रभुदेसाय हे संस्थेचो सचिव म्हणून वेंचून आयला. संघटनेच्या कार्यकारी समितीच्या बसकेत उशिराच्या स्वातंत्र्य झुजाऱ्यांच्या कांय विधवांक केंद्र सरकाराची पेन्शन थांबोवपाचो प्रस्न आनी हेर प्रस्नांचेर चर्चा जाली. वाळपय वाठारांत पावसाळ्या पयलींच्या कामांचो वेग वाडला. गटारां रस्तो नितळसाण करपाचें काम सुरू जालां. पावसाळ्यांत उदक साचून येवपाक लागून जावपी समस्यांचो उपाय म्हणून ह्या वाठारांत पावला पावलांनी वेगवेगळें काम सुरू केलां. तातूंत गटार, रस्त्या कुशीक आशिल्लीं झाडां, कोयर आनी हेर कामांच्या नितळसाणीक सुरवात केल्या. पावसाळ्याचें उदक साचून नागरिकांक त्रास जावचो न्हय हे खातीर जतनाय घेतात. गांव नितळ आनी सोबीत करून गांवच्या लोकांक फायदो जावचो हे खातीर झुजापावण्यार यत्न सुरू आसात. वास्कोचो आमदार दाजी साळकार वास्को वाठारांत उदरगतीच्या नदरेन बदल घडोवन हाडटलो असो विश्वास वास्कोच्या नगरसेवकांनी उक्तायला. मुरगांव वॉर्ड क्रमांक 12त प्री मॉन्सून कामाक सुरवात जाल्या. नगरसेवकाच्या हस्तुकी ह्या कामाचो सोमारा शुभारंभ जालो. नाल्यांतलो गाळ काडून पावसा पयलीं हें काम पुराय करचें अशें थळाव्या आमदारान नगरसेवकाक सांगलां. नाल्यांत गाळ आडकून उरिल्ल्यान पावसांत उदक साचता आनी हाचो लोकांक त्रास जाता. उदक सुरळीत व्हांवून वचचें हे खातीर कामाक नेटान सुरवात केल्या आनी पावसा पयलीं हें काम पुराय जायत अशें नगरसेवक शामी साळकर आनी गिरीश बोरकारान सांगलें. स्टार्ट जाला म्हणजे ही आमची लो लायन एरिया आनी हांगा एवरी टायम नल्ला व्हडले व्हडले आनी ते भरतकूच सगळो वाडे 3-4 वाडे आसा जशे उरुले, बेलाबाय, मेस्तावाडे हांकां चडसो एफेक्ट जाता. पूण आमी WRDक फोन मारून तांकां सांगल्या बेगीनचे बेगीन ते नल्ला क्लियर जावपाक जाय.
ते म्हणटाले आमचो आमदारूय ना हांगा. आमदारान म्हाका सांगलां आपूण आपणाक रावं नाका, तो कर्नाटका इलेक्शन कॅम्पेनीक आसा. तेणी म्हणलें आपूण नाल चलता पूण काम खंय तरी रुकपाय ना आनी लोकांक मागीर फुडें पावसान त्रास जावपाय ना म्हणून तेणी म्हणलें तुमी आयज सुरवात करा म्हणून. तशी आमी आयज सुरवात केल्या डिसल्टिंगाची. बायणासून आमी सुरवात करता जुंता वाठारा वचून ते सारके अप टू मुसंडी कडसून आमचे मुस्लीम मुसंडी क्रेमेटोरियमा थंयसून ते मागीर फूल एरिया डिसल्टिंग जातली आनी लोकांक हो फुडले पावसान कांय त्रास जावपा ना म्हणून हेची आमी एक प्रिकॉशन घेवपा म्हणून पयलींच आतांच सुरू केला. खंय तरी आमी पळयलां की एक पयलींच बॉब मारतालो की फ्लडिंग जातलें. तुका कितें दिसता एप्रील पासून काम जातकर? वॉट डू यू फील अबाउट फ्लडिंग सिच्युएशन? लास्ट टायम हांवें तुका सांगलेलें हे लोक आहा न्हू, लोक कोण ना 3 ते 4 जाण. तांकां काय पडना. तांकां आनी कितें तांकां इश्यू येवपाक जाय, टीव्हीचेर येवपाक जाय, वॉट्सॅपाचेर येवपाक जाय आनी तांकां लायक्स मेळपाक जाय म्हणून ते उलयतात. तेंचीय मिस्टेक ना, कित्याक तांकां खंय तरी लिडर जावपाक जाय ना, तांकां तें ऑप्शन ना न्हू. दाजी जे काम करता आमदार आमचो वास्कोचो ताका आनी पर्याय ना तेंच्या कडेन कितें उलोवपाक. तांकां म्हणटा कितें बारीक बारीक गोश्टीकन बसता कितें आपुणूय शायन जावपाक जाय म्हणून. पूण ते आमी तेंचें आयकोन घेयना आनी लोकूय आयकना. लोकांक खबर आसा दाजी कितें करता. तुमी आतांच पयला आमचो 3 दिसाचो फूड फेस्टिवल दाजीन सगळो हेल्प सपोर्ट केलो. काय बरो फूड फेस्टिवल, गार्डन पयलो सगळें जातलें. ताका टायम वतलो, 1 वर्सान सगळें जावपा ना. पूण आतां लोकांची अपेक्षा वाडल्या दाजी करूंक शकता म्हणून. पूण हांव लोकांक म्हणटा तुमकां 2-3 वर्सांनी पूर्ण वास्को नवीन दिसतलें. तुम्ही हे 2-3 लोकांचे आयकोन काय हे करनाका. न्ही प्री मॉन्सून जी कामां आसा, जी ट्री ट्रिमींग जावं, गटर क्लिनिंग्स, नल्ला क्लिनिंग्स आनी स्टॉम इवन सिटींतली जी ड्रेनेज आसा ती कंप्लीट क्लियर करून फ्लडींग जावचें न्ही ह्या खातीर आमचो प्री मॉन्सूनाचे ते हांगा बुटे पाट्याच्यान रायट अप टू तानिया हॉटेल, ताच्या मागीर एक धाकळ्यातलो आनी एक हिंदू क्रेमेटोरियमा कडेन सगळे नाल्ला जे आसा क्लीन जातले आनी सो दॅट फ्लडींग इशू इज स्टॉप कंप्लीटली. सो आमी हे घेता पूर्ण सिटीन ते लास्ट आनी फाटीं एकदां केन्ना तरी जाल्लो इशू. लास्ट मॉन्सुनाक कांयच फ्लडिंगाचो इशू जालो ना बिकॉज टायमली हे सगळें जें काम आसा हें टायमली करून घेतलां आमी आनी सगळ्या ऑल 25 वॉर्ड्सान सायमल्टेनियसली काम आतां स्टार्ट आसा. दर्यांत न्हावपाक सगळ्या लोकांक आवडटा. एप्रील आनी मे म्हयन्यांत गोंयांतले चडशे घराबे दर्याचेर न्हावपा खातीर खासा येतात. घामुळे खरूच कातींचे रोग जायत जाल्यार दर्याचें उदक न्हावपाक जाय अशी पयलींच्या जाणट्या लोकांची परंपरा आशिल्ली. ती परंपरा अजून मेरेन गोंयांत चलत आयल्या. पळयात आशवे दर्यार खारें उदक न्हावपाक आयिल्ले कांय लोक. आमी वेळ घेसून येयल्या हांगा न्हावपाक आनी हे न्हावपाक आमी इतले मुद्दाम येता की आमकां हे न्हाल्या पण जिवाक खूब बरें दिसता. जीव सडसडीत उरता, हात पांयांक रगत येता, हात पांय वात येता, तो आमचो बरो जाता, जिवाक बरें दिसता. आमी हे न्हावपाक येता. कितली वर्सां जाली तुमी हांगासर न्हातात? आमी जाली येता 10 वर्सां जाली हे न्हांवन न्हाता आनी आमी 3 उदकां न्हाता. ओके. ती न्हाता कित्याक 3 उदकां आनी न्हांगेल्यार पण 3 उदकां न्हांवचीच पडटा. कित्याक ती उदीक आंगाक जिरोन जिरोन न्हांवप आसता तेन्ना जे जिवाक त्रास जाता ते सारके जातात. जिवाक त्रास जावपाचे कारण आमी ती 3 उदकां न्हाता. 3 उदकां म्हणजे कशी न्हांवप आसता? म्हणजे एक वरभर न्हांवप, वयर वचप, ते उदक सगळ्या आंगाक जिरोवप, कितें पोटाक खावप, परत न्हांवंक येवप, परत न्हांवप एक वरभर, परत वयर वचप, कितें पोटाक खावप, परत 3 उदकां न्हांवप आसता आनी ती 3 उदकां न्हाल्यारूच जिवाक आरोग्याक बरें दिसता. ओके. अशें म्हणटात की हांगासून न्हाल्या उपरांत घरा वचून न्हांवप नासता. न्हांवप ना, तें खारें उदक आंगाक आपल्या जिरपाक जाय. एक रात तें जिरोवन उरपाक जाय आनी दुसरे दिसा मागीर घरा कडेन वचून थंड उदक न्हांवपाक जाय. दिसाक 3 फावटी परत दुसरे दिसा न्हांवप आसता तें. म्हणजे एक डॉक्टराचो ट्रिटमेंट कसो आसता तसो तो ट्रिटमेंट एक ह्याच म्हयन्यान न्हांवप आसता तो. ह्या म्हयन्यान मातशें उनातूय बरें आसता, कडक आसता आनी हरशिल्लें उदक आसता चड खारट नासता आनी ह्या म्हयन्यान उदकाक मातशी खारसाण बरी येयल्ली आसता त्या कारण ह्या म्हयन्यान हें उदक न्हांवप आसता. तुमी आतां हांगासर मजा मस्ती करून न्हांवप चालू आसा? चालू आसा आमची मजा मस्ती. कोण कोण येयल्या?
हांव येयला, म्हाजी भयण येयल्या, भयणीची भुरगीं येयल्या, भयणीची नणन येयल्या, भयणीच्या चेडू येयला, ते नात्रां येयल्या, सगळ्यांक घेवन हांव तुम्ही सगळी फॅमिली येयल्या फॅमिली येयल्या आमी आनी आमी वर्सानूच फॅमिली घेवनूच आमी न्हांवपा येता हांगासर. गोंय शालांत आनी उच्च शिक्षण मंडळान अंदूक घेतिल्ल्या 12वेचे परीक्षेत शांतादुर्गा विद्यालयाचो सरासरी निकाल 97.19% लागला. 12वेच्या परीक्षेत वेगवेगळ्या फाट्यांत पयले आयिल्ल्या दिवचलच्या श्री शांतादुर्गा विद्यालयाच्या विद्यार्थ्याचो भोवमान केलो. सोमारा वेवस्थापन मंडळान आयोजीत केल्ल्या ह्या सुवाळ्याक मंडळाचे अध्यक्ष विजय सरदेसाय, सचिव राजेश पाटणेकर, व्यवस्थापक अरुण साळकर आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. शांतादुर्गा हायर सेकंडरीचो रिजल्ट जाल्लो आसा. आमची जी परंपरा 98% आसा, अशी आमची खऱ्याक सायन्स स्ट्रीमचे आमचे 100% रिजल्ट येता, पण सायन्सीचो 99 आयलो कित्याक एक भुरगो ताच्या पर्सनल प्रॉब्लेमा खातीर एग्जामीक वचूंक शकलो ना. कॉमर्साचो आमचो 99% आयिल्लो आसा, आर्ट्साचोय 99% आयिल्लो आसा, वोकेशनलूय 90% आयिल्लो आसा. जी आमची परंपरा शांतादुर्गाची हायर सेकंडरीची आसा ती तशीच चालू उरल्या अजून पर्यंत. तसोच ताजें श्रेय हांव टिचर्सांक आनी पेरंट्सांक दिता. स्टुडंट्साचे प्रयत्न आसात, तशेंच आमचे बाकीचे नॉन टिचींग स्टाफ म्हणा, बाकीचे मॅनेजमेंट मेंबर आसात, तांचे सहकार्य सगळे मेळिल्ले आसा. आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर भुरग्यांक बरें दिल्लें आसा, तेन्ना फुडल्या वर्सा आमी सगळ्या स्ट्रिमीचो 100% रिजल्ट हाडपाचो प्रयत्न करता. गोंयान आयज फाल्यां उटंगराचो पावस झडटलो. हवामान खात्यान गोंया खातीर आयज आनी फाल्यां येल्लो अलर्ट जारी केला. दोनूय दीस नेटाचो वारो व्हांवतलो. वाऱ्याचो वेग वराक 30 ते 40 किलोमीटर आसतलो. बंगालच्या दर्यांत वादळावरी स्थिती निर्माण जाल्या, ताका लागून गोंयानूय पावसाची शक्यताय आशिल्ल्याचें हवामान खात्यान म्हणलां. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा कुंकळकार तुमचो निरोप घेता. आनीकूय अपडेट खबरां खातीर तशेंच खाशेल्या कार्यावळीं खातीर गोमंतक टीव्ही हो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करा. तशेंच फेसबूक पेजीक सुद्दां फॉलो करात आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.